नाही एक गजाल आमच्या लक्षात दवरपाक जाय की हाजे पयलीं हांव सादारण 3-3.5 वर्स पयलीं 3.5 वर्सां स्पिकर आशिल्लो. हांवें त्या वेळाचेर निर्णय घेतलो की पद इम्पॉर्टंट, पदा पेक्षा जसं न्ही त्या पोस्टांतल्यान जनतेची सेवा कशी करूं येता आनी ते करता आसतना हांव 365 दीस काम करता अशा प्रकारचो संकल्प हांवें सोडलो. आनी तो संकल्प पुराय करता म्हणजे एक त्या पोस्टाक ग्लॅमर हाडप आनी त्या पोस्टाच्या माध्यमांतल्यान लोकां पर्यंत वचप, जनतेची सेवा करप आनी विधानसभेमध्ये फाटल्या 3-3.5 वर्सां पळयत की शेकड्यांनी हजारांनी लोक येवन गेले. प्रोजेक्ट लास्ट सेशनाक तर म्हाका सादारणशे 15,000 लोक जवळ येवन गेले. गांवांतलो सामान्य मनीस न्हू. आनी सामान्य मनीस येता आसतना ताका दिसता की विधानसभा आपली आसा, तो विधानसभेचो स्पिकर आपलो आसा, हो भाव लोकां मदीं दीस पडटा. आनी त्यामुळे पेडणे पासून काणकोण पर्यंत हांव त्या पोस्टाचेर जनसामान्य लोकांक पावूंक शकलो. हाजे पयलीं हांवें मंत्री म्हणून काम केलां. 2012 ते 2017 पर्यंत हांव वेगवेगळ्या खात्यांचे काम करता आसतना म्हणजे प्रत्येक खात्याक हांवें जस्टीस दिला आनी खात्याच्या माध्यमांतल्यान पूर्ण जनते पर्यंत पावपाचो प्रयत्न हांवें त्या वेळाचेर केलो. आज पक्षान म्हाजेर ही परत एकदा नवी जबाबदारी दिली आनी ह्या जबाबदारींतल्यान जनसामान्याचो म्हणजे शेवटच्या मनशाचो विकास करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हाजो उपयोग कशे तरेन करूं येता तें हांव करतलो. आनी त्यामुळे म्हणजे खंयच्याय पोस्टाचेर आसल्या सुद्दां अंत्योदय तत्वाचेर काम करप हो म्हजो ध्यास आसा. आनी त्यामुळे श्रमदाना सारके विशय आसतले, लोकोत्सवाचे विशय आसतले, त्यामुळे लोकांनी पावूंक शकता आनी त्यातून एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जें कितें करपाक येता ते करपाचो निर्णय हांवें फाटल्या हांव केलो एखाद्या कार्यक्रमांत की 2025 ते 2035 पर्यंत जें एक मिशन हांव घेवन वता की म्हज्या बरोबर आशिल्लो खंयचोच मनीस कोणाकले हात उसळपाची पाळी जाली येवपाक जायना. ह्या निर्णयाक हांव ठाम आसा आनी आजूय ह्या पोस्टाची आसता आसतना हांव हेंच काम करतलो. आनी त्यामुळे की अडिल्ल्या नडिल्ल्याचें दुख्ख पुसप हेंच म्हजें काम आसा. तवडकर बाबा, लोक अशें म्हणटा की ह्या वेळार मंत्रीपद मेळोन तितलोसो फायदो जावचो ना कोणाकूय, कारण कमी टायम उरला, तितून मागीर खुबशे कोड येतले, म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जावं ZP इलेक्शन, तशा तरेचें काम करपाक मेळचें ना. अशे चॅलेंजीस आसतना तुमकां की पार्टीन म्हाका पार्टीची म्हाजे कडेन अपेक्षा आसा. हांव संघटनाचे कार्यकर्ता, म्हणजे अनेक प्रकारचे विशय आसा न्ही हांवें आजूय हाताळटा, म्हणजे सरकाराच्या व्यतिरिक्त हाताळटा. त्यामुळे पार्टीचे पक्षाचें शीत लक्षांत दवरून आनी म्हजो सारको कार्यकर्ता आसा न्ही पक्षामुळेच आज अनुभवता. पार्टी जर नाशिल्ली तर हांव आज अनुभव नाशिल्लो. हे अशे कितलेशे लोक बुद्धिवान आसात, हुशार आसात, पूण तांकां ती संदी मेळना ती म्हाका पार्टीन दिल्ली आसा. आनी त्या संदीचें सोने करपा खातीर ताका 1.5 वर्स आसल्यार सुद्दां जे आसा न्ही खूब मोठें काम करता. म्हणजे दीस पडटात ज्यो कल्पना आसात म्हणजे एका दिसाक म्हयन्याक अशें म्हणजे आमचे कडेन दीस आसा, आमचे कडेन आठवडो आसा, आमचे कडेन म्हयनो आसा, आमचे कडेन वर्स आसा, आमचे कडेन देड आसा. दर दिसाक सुद्दां तूं चिंतन केलें आनी ते चिंतनात्मक गजाली आसा इम्प्लिमेंट करपाक तूं शकलो जाल्यार बरी जावपा आसा पळय. जी गरज मेळ्ळा तातूंत सोनी करता. आतां काल पळय काल म्हणजे एका कार्यक्रमाक सुद्दां आसता म्हणजे श्रमदानाचो कार्यक्रम आसा बर्नम चॅरिटेबल फाउंडेशना माध्यमांतल्यान आसा. हांवें त्या कार्यक्रमाक 30 घरां दिली आनी 100 घरां डिक्लेअर केली आसली. आनी ती सुद्दां आसा न्ही एका दिसाक हांव 100 घरां स्टार्ट करतलो असो प्रकारचो संकल्प घातलो. पूण टायम येना गेली एक विशय म्हणटा तो सगळे तुवें तेजें स्टेटमेंटूय दिलेलो आसा की पक्ष श्रेष्ठ आनी सगळे श्रेष्ठ जाल्यार तुमी मदेंच सोडून गेले, मदेंच तुमी इंडिपेंडंट रावलेले. तुमी तेजें आन्सर दिलेले पूण तेन्ना म्हाका कांयच चिंतूंक नाका. त्या वेळाचेर कशें हांव गजाली म्हज्याच कडेन एक हातान टाळी वाजना, दुसऱ्या हातीन टाळी वाजना. म्हणजे एक हातान जर सगळ्यांचें सारकें जाता आसलें तर कोणी केन्ना चुकूं शकता. कोणे वाट लायली तर सारकें कोणी केन्ना चुकूं शकता. त्यामुळे चुकीचे परत ते रिप्रेझेंट करचे पेक्षा दुरुस्त करून जे आसा न्ही सुदारून फुडें वचप हें काम आसा. त्या पोस्टाचेर हांवें जस्टीस पयलीं आमी 12 मंत्री जातकच मागीर स्पिकर पोस्टाचेर हें केलें. त्यामुळे ह्याय परिस्थिती म्हाजेर त्या जबाबदारी आयली हांवें केली.
आणि करत असताना त्या पोस्टाक 100% जास्तीत हांव म्हणजे हांवें तो एन्जॉय केलो म्हणजे एन्जॉय करता आसतना म्हाकाय तो पोस्ट सोडटा आसतना खूब दुख्ख जालें म्हणजे पक्षान तरी आदेशिल्लो कारण ती 3.5 वर्सां जी हायप हाडली म्हाका आनी 1.5 वर्सां ती हायप हाडपाक कठीण जालें आशिल्लें की हांवें सादारणशे 5 वर्सां हांव स्पिकर आसतलो अशें दिसता पण पार्टीन जी जबाबदारी दिली की आज हांगा तरी पावलो हांगा त्याच स्टायलीन हांव काम करतलो म्हणजे तेजे पेक्षा बरें काम कशें जावं येता आणि तो ताका ह्या पोस्टाक कसो जस्टीस दिवपाक जाता तें पळयतलो पूण तुवें म्हटलेलें आसा की तो पोस्ट सोडटा आसतना तुका दूख लागलें पूण हो पोस्ट घेवपाक तुका संघर्श करचें पडलें हांवें केन्नाच हांवें फाटल्या 3-3.5-4 वर्सां हांवें केन्नाच म्हाका मंत्री कर अशें हांव केन्नाच समजना कित्याक एक दुसरो मंत्री जाले ते मागीर संघर्श खूब जालो हांवें केन्नाच बाबा हांवें केन्ना एक्सप्रेस केलो बाबा म्हाका मंत्री कर अशें केन्नाच म्हणना उलट हांवें पार्टीक सांगलां उलट हांवें मुख्यमंत्र्याक सांगलां की मंत्री तूं बाकी कोणाक कर म्हणून सांगलें की हांव म्हाजो आसा तो पोस्ट म्हणून हांव तुमचे हो फोल तुज्या बऱ्यापणाचो तुका मेळ्ळा तो बऱ्यापणाचो फोल तुजो बरें काम केलां बरें पार्टी खातीर केलां पार्टी खातीर म्हजे कडेन अपेक्षा आसली ती अपेक्षा पुराय करपा खातीर एखाद्या कार्यकर्त्याची गरज आसा त्या गरजेनुसार पार्टी वापर करून घेता लास्ट म्हणटा आज तूं ऑफिसान गेला पूण पोर्टफोलियो केलो पोर्टफोलियो आज जातलें आज जातलें तुम्ही सगळें सीएमाचेर थारयलां काय तुमी थोडे कितें आपल्याक कितें मेळचें म्हणून ना पळय हांव केन्नाच म्हणजे म्हज्या आयुश्याक हांव केन्नाच हांव केन्ना मागूंक ना हाज्या फुडें मागचो ना पक्षान ही जी जबाबदारी म्हाज्या पक्षान वरिश्ठान म्हणजे केंद्रीय नेतृत्वान आमच्या नेतृत्वान केल्ली आसा ती 100% पार पाडप आनी जनते खातीर ताचो वापर करप इतलेंच म्हाका हाजे पयलीं म्हजे कडेन कमिशन आशिल्लें SC कमिशन आसा त्या कमिशनाक सुद्दां एक जान हाडपाचें हांवें काम केलें म्हणजे सादोच विशय कमिशनाक पूण ताका सुद्दां एक जान हाडली ताजे आयची ऑफीस पळयात बाकी ती ताजी ग्लॅमर कशें हाडपाचें प्रयत्न केलो विशय